विविध मार्गांनी चालू जावपाक जाय। हांव मुख्यमंत्री आसतलो, म्हाजे तेंकोर आशिल्लो बाब दीपक पावसकर आसत, बाब राजेश पाटणेकर आसत, प्रवीण आसत, मायनिंग भागातले सगळे आमदार एक व्यवस्थित रित्या बसून जेका आमी सस्टेनेबल मायनिंग फुडल्या 25 वर्सां खातीर, फुडल्या 50 वर्सां खातीर कशा पद्दतीन चलचें तें उरगडून खावचें म्हणून न्ही, खरें म्हणजे जे त्रास आमकां जे केल्या मुळात ते 2007 ते 12 ह्या कार्यकाळात त्या खातीर आमी आज भोगता। त्याच बरोबर सस्टेनेबल मायनिंग कशा पद्दतीन चलचें हाजें सुनियोजन हे करपाक ऑलरेडी सुरू केलां। म्हणजे आतां आशिल्लें आमकां म्हणजे मे पर्यंत आमकां ऑलरेडी ट्रान्सपोर्टेशनाची थोडी जरी आमकां थकाय जी आसा ती मेळ्ळ्या, पण आमी जर मायनिंग चालू करपाचो प्रयत्न करता आसत जाल्यार NGO अजूनय तेका ऑब्स्ट्रक्शन हाडपा खातीर वेगवेगळ्या पद्दतीन ऑब्स्ट्रक्शन हाडपाचो प्रयत्न करता। म्हाका खात्री आसा म्हणजे देवी शांतादुर्गेच्या कृपेन आमकां व्यवस्थीत रित्या जर जालें जाल्यार एप्रिलांतलो जो निर्णय येतलो तो फुडल्या आनीक 20 वर्सां खातीर मायनिंग सुवेवस्थीत रित्या चलतलें हाजें नियोजन आमचे भारतीय जनता पार्टीचे सरकार हे लोकां खातीर करता। मोपा एअरपोर्टार दिवचलच्यान अर्द्या वरा भितर पावतले। करासवाडा दिवचल ते उसगांव मेरेन खंय बायपास जातलो। म्हापसा 4 रस्ता तुका भितरले डायरेक्टली उसगांव म्हणजे हेका पुराय बायपास करून हांगासल्यान फाल्यां सकाळीं मोपा जर वयतले जाल्यार आसत जाल्यार इट इज नॉट मोर देन 30 मिनिट्स। 30 मिनटाच्या भितर आमी मोपा इंटरनॅशनलाच्या एअरपोर्टाचेर पावतले। हाजें प्रोविजन जे आसा हे त्याच बरोबर आमी सुरू केलां। PWDच्या उदका प्रकल्पां खातीर पुर्तुगाला बरोबर 2 वर्सांची कबलात जाल्या। आमचे पुर्तुगाल जे प्रेसिडेंट हांगा आयिल्ले आशिल्ले आनी आमचो तेंचे कडेन करार जाल्लो आसा। जवळ जवळ गोंयांत जी वॉटर सप्लाय स्कीम आसा, ड्रिंकींग वॉटर, वेस्ट वॉटर, हेजेर जे एक्झिस्टींग जे वॉटर सप्लाय स्कीम आसा, जे वॉटर सप्लाय प्लांट आसा तेंचे इम्प्लिमेंट करपाचें। म्हणजे निवळ उदक आमी म्हणटा केन्ना केन्ना चुकोन खजूळ उदक येता, भितर थोडे कडेन मॅग्नीज कंटेंट भितर येता, थोडे कडेन म्हणजे हे निवळ उदक आनी उदक वेस्ट जावपा जायना। म्हणजे उदक जी आयज आमकां जवळ जवळ 30% लिकेज जाता, ह्या प्रमाणे तेंची आमी कन्सल्टन्सी घेवन नवीन टॅक्नॉलॉजी प्रमाणे हे नवीन जे वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट जे आमी इस्टॅब्लीश करतले त्या सगळ्यांक म्हणजे ही कन्सल्टन्सी आमी वापरून फुडल्या 2 वर्सांचो तेंचे कडेन करार आसा। प्रुडंटा खातीर विनायक सामंत।